बळकावपाच्या प्रकरणांनी ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार चौकशी आयोगाचो सरकाराक रिपोर्ट। एसआयटी कडेन पाविल्ल्यो 51 केशी, चडश्यो आसगांवच्यो। धरिल्ले दलाल जामिनार। सातीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयांक 7 पदकां, 1 गोल्ड। दादल्यांच्या नेटबॉल सर्तीत गोंयांक रुप्या पदक। फायनलीक गोंयाक हरोवन हरियाणान जोडले भांगर। तिळारी धरणाक जमीन दिल्ल्या दोडामार्गाच्या थळाव्यांक 38 वर्सां उपरांत मेळ्ळे 1/14 उतारे। साळात दिल्ली जमीन इतली वर्सां नांवार नाशिल्ली। कोलवाळे सेंट्रल जेलीत रावणाक लायिल्लो उजो, जेलरांच्या आंगलट। 4 जाण सस्पेंड, नेम खुट्याळाक लावन केल्लें रावण दहन। राज्यांत स्ट्रॅटेजीक गुंतवणूक हाडपा खातीर गोंय सरकारान नेमली 10 वांगड्याची टास्क फोर्स कमिटी। मंत्री मामीन मुखेली। उद्देगांक आकर्शीत करपी सवलती, सॅक्टरांचेर भर। मेरी माती मेरा देश मोहिमे सकल गोंयच्या 12 तालुक्यांतली माती कलशांनी चल्ली अमृत वाटिकेक दिल्ली। 31 ऑक्टोबराक दिल्लीत एकता रॅली। मुख्यमंत्र्यान आझाद मैदानार दाखयलो बावटो। महाराष्ट्राच्या दोगा पर्यटकांक कोळंगुटे तवतियांनी लुटले। पबात व्हरून बडयले। जीपेवयल्यान घेतले पयशे। पुलिसांनी धाड घालून दोगा दलालाक केली अटक। चौकशी चल्ल्या सुरू। आणि पॅरा एशियन गेम्सांत भारताची पदकांची सेंच्युरी पार। 25 भांगरा, 30 रुप्या आणि 45 कांशा पदकां जोडून भारत मेडल टॅलीत 4थ्या सुवातेर आदलो 72 पदकांचो विक्रम मोडलो।